सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. सो कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय. खूब दिसांनी असो मिनी ब्लॉग स्टार्ट करता आणि त्याच बरोबर हालींच्या दिसांनी म्हाजे व्हिडिओ बीन येयना. सो हांगसर म्हणटा तशें हांव सकाळी सकाळी अशें रेडी जाल्लें कारण म्हाका GMCन वचपाचें आसलें. सो सद्या म्हाजें ट्रिटमेंट चालू आसा दांतांचें डेंटल क्लिनिकान. सो थंयच आयज म्हणटा तशें म्हाजो अपॉयंटमेंट आसलो. सो सकाळी सकाळी GMCन गेल्या उपरांत काम बरें जाताना. सो बेगिना अशें हांगसर म्हापसा पावलें आनी तेच्या मागीर रोखडीच म्हाका बस गावली. कदंबा बस धरली हांवें आनी GMCन वचपाक गेलें. सो ट्रिटमेंट हालींच म्हणजे स्टार्ट जाल्लें आसा, तेका लागून म्हाका व्हिडिओ घालपाक पॉसिबल जायना. आनी सेकंड रिजन म्हटल्यार म्हाजो एक फॅमिली मेंबर, क्लोज फॅमिली मेंबर सद्या एक्सपायर जाल्लो आसा. तेका लागून सद्या हांवें थोडोसो ब्रेक घेतलेलो आसा. सो मागीर म्हटलें व्हिडिओ बीन कंटिन्यू करतलें. सो हांगसर हांव GMCन पावलें. म्हाजो नंबर सुद्दां म्हणटा तसो बऱ्या तरेन लागलो कारण अपॉयंटमेंट आसली. आनी पळोवया आतां दातांचें ट्रिटमेंट म्हणटा तशें केन्ना मेरेन कंप्लीट जाता तें. सो हांगसर म्हजें काम जालें आनी तेच्या मागीर म्हाका म्हणटा तशें दुसरे कडेन धाडलें. जी न्यू बिल्डींग जाल्या डेंटल क्लिनीक ही पळयात, ही न्यू बिल्डींग आसा. सो हांगसर मातशें म्हाका धाडलें मागीर. सो हांगसर हो पळयात म्हजो पेपर बीन म्हणटात तशें. सो पळोवया आतां केन्ना कंप्लीट जाता म्हणटा तशें म्हाजें ट्रिटमेंट अशें जालां म्हाका. आनी तुमकां हो एक अपडेट म्हणून म्हणटा दिवया म्हटलें कारण तुमी बीन वेट करता. खूब दीस जाले, 6-7 दीस जाले व्हिडिओ कांयच अपलोड करूंक ना हांवें. खूब जाणां म्हाका कॉन्टेक्ट करता की सुप्रिया खंय आसा म्हणून. सो सद्या तुमकां रिजन कळ्ळें आसतलें. एक तर म्हजें ट्रिटमेंट डेंटल क्लिनिकान चालू आसा आनी तेच्या भायर म्हणटा तशें म्हाजो एक फॅमिली मेंबर एक्सपायर जाल्लो आसा. सो असो आसलो आयचो मिनी ब्लॉग, एक धाकटोसो अपडेट. बाय बाय.